आम्ही आता पळय ऑलमोस्ट 15 कॉन्स्टिट्युएन्सी कंप्लीट केल्यो. सकाळी भायर सरलेले आम्ही वोट घाले चिखले आणि थंयसान भायर सरले. जे सरप्रायझिंगली जे आम्ही खेडे खेडे गावांनी गेले, जे बूथ आसा खेडे खेडे गावांनी, थंय वोटिंग पर्संटेज इज व्हेरी हाय. लोक भायर सरलेले आसा. एकाक सुमार 70% थोड्या बुथांचेर कव्हर केल्ले आणि थोड्या हांचेर अबाउट 55-60%. सो आमकां एक बरें दिसलें की लोक सगळे भायर आयल्यात म्हणून. आणि जे लोक अजून वोटिंग करूंक ना तांकां आमी उलो मारता, रिक्वेस्ट करता. एक आमकां हो रायट दिल्लो आसा, वोटिंग रायट. सगळ्यांनी भायर येवन आपणाचो वोटिंग रायट दिवचो. हय, नॅचरली म्हाका दिसता लोकांचो जो ट्रेंड आसा ते कितें गव्हर्नन्स आसा, कितें इश्यूज आसा त्या मुद्द्यांचेर लोक मागीर भायर येता आनी वोट मारता. सो पळोवया आमी. इट लुक्स फेवरेबल. आयतारा दीस आमी गेल्ले, आमी जाल्यार कांय आयकूंक ना. हय, म्हाका दिसता चर्चीचे एक एडवायझरी कशी आयिल्ली, तातूंत ताणें म्हणलें वोट फॉर सेक्युलर पार्टीज. सेक्युलर पार्टी ते आमी पेपराचेर वाचिल्ले. पळय आयज जेन्ना 2-3 कडेन आमकांय तसले फोन कॉल आयले, आमी गेले बुथांचेर त्या प्रिजायडींग ऑफिसराक मेवले आनी तांणी सांगलें आमी सॉर्ट आउट करता. फातोर्डा पावले. आमचे एलआय प्रेसिडेंट ऑफ गोवा फॉरवर्ड आनी MLA श्री विजय सरदेसाय तो स्वता थंय आशिल्लो. पर्सनली मॉनिटर करता कित्याक व्हीव्हीपॅट मशीन ब्रेकडावन जाले. सो लोक तशेंच रावले लायनीन ऑलमोस्ट अर्दे वर 45 मिनिट्स रावले. तांणी व्हीव्हीपॅट हे केले, चेंज केले. सो बाकीचे खूब कडेन लोकांक खूब डावट आसा EVMाचो. सो आमी वेताले तांकां एक्सप्लेन करताले, डोंट वरी, ही डिफरंट टायप ऑफ एग्जाम. ज्यो आमच्यो नॉर्मल एग्जाम आसता त्यो कितें आमी स्टडी करता, टिचर शिकयता, आमी वचून आन्सर करता. ही असली एग्जाम लायफाची एग्जाम, आमच्या देशाची एग्जाम. आनी आमचें गोंय जें आसा ही पवित्र भुमी, जें हांव सदां म्हणटा देवान दिल्लें आसा, सोबीत सुंदर गोंय, हें कशें सेव करतले ती परीक्षा आसा. आनी परीक्षा स्वता एक एकट्या गोंयकाराक ही पर्सनल परीक्षा की आमी जे आयज मत घालता ते फुडल्या पिळगेक आमच्या भुरग्यांक कसो फायदो जातलो पळय तो.